नमस्कार, हांव काशीनाथ केशव मोने कोळमवाडा कारापूर हांगा रावता आनी आमचे कोळमान म्हणटा थंय फाटले एक 4 दिसां पयलीं हांगा उजो लागलेलो. म्हणजे हांगा प्लॉट सद्या चालू आसा सायडीच्या प्लॉटान. तर रातच्या टायमार अचानक उजो लागलो. लोकांची घरां बी हांगा वाड्यार लागीं आहा. जाल्यार मागीर फायर ब्रिगेडीक बी फोन केल्लो, पूण येयल्या उपरांत व्हडलेशे इंट्रस्ट असो आमकां पळोवपाक मेळोंक ना. लोक बी जमलेले हांगासर, कित्याक हांगा एक म्हणजे गाडी वचना आनी फायर ब्रिगेड सुद्दां हेल्पलेस आसली, कित्याक खंयच्यान पावप ते सायडीन फाटल्यान प्लॉट आसा थंय रस्तो येयला. तेच्यान मागीर तेंच्यांनी प्रयत्न करून थोडे वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण तेन्ना अशें आसलें की मदीं सगळे जे रानटी झाडां आसली ती एकत्र करून उजो मारलेलो, ताका लागून सायडीन उजो वचनासलो. पूण आयज अचानक हांगासर सादारण एक 1:30च्या सुमार उजो लागलो. स्टार्टींग तो लक्षान येयल्लो, पूण वारो आसल्या कारणान आनी करड आसा हांगासर, काजी बी बेणून तयार केल्ल्यो, अचानक उजो व्हडलो जालो. प्रयत्न केलो गांवच्या लोकांनी, वाड्यावयल्या लोकांनी, भुरग्यांनी बी येवन प्रयत्न केलो, फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. पूण फायर ब्रिगेड जशी बिचोल हांगा एक 6 किलोमिटर आसा, जितकी फास्ट पावपाक जाय आसली तितकी पावोंक ना. रिस्पॉन्स तसो आमकां मेळोंक ना. आनी ही जी काजूची झाडां अरावंड 9,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ही, आनी सादारण 2.5 लाखाचें हांगासर नुकसान जालां अशें म्हणूं शकता. कित्याक गेल्या 6 वर्सां आमी हेका दीस रात मेहनत करून ही तयार केल्ली आसा. तर गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी एक म्हणजे ही फायर सर्वीस जी आहा ती बेगींतल्या बेगीन रिस्पॉन्स मेळटा. पूण कांयच्या ठिकाणी अशें आसता की हांगा रोड आसून सुद्दां आमकां एक 10 मिनटां भितर पावपाक जाय आसली, ती पावोंक ना गाडी. भुरग्यांक हांगासर प्रयत्न करीत आसले. आनी दुसरें म्हणजे गव्हर्मेंटाक कितें तरी रेम्युनेशन दिवचें हांगा नुकसान जाल्ल्या त्या हिशोबान. कित्याक शेतकऱ्याक जे आहा तशें कल्टिवेशन करून क्रॉप घेवपाक तशें कठीण आसा. सद्या काजीचो रेटूय फाटल्या वर्सा आमी पळयला की तो नॉर्मलूच मेळ्ळा. जर प्रोत्साहन दिलें जाल्यारूच कोण तरी फुडें सरतले, नाल्यार पारंपारीक जर वेवसाय केलो जाल्यार तितून व्हडलोसो फायदो जावचो ना. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा, स्पेशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट झोनल जे आहा तांकां रिक्वेस्ट करता की त्यांनी हेतूर कितें तरी आमकां सहकार्य करचें. म्हाजें नांव नारायण मांद्रेकर. हांगासर हांव येयल्लो तेन्ना पयलीं जाल्यार उजो पेट्टालो ह्या सायडीन उजो पेट्टालो. पूण हांवें पालोवपाचो प्रयत्न केलो पूण जायना जालो. म्हणून हांव घरा गेलो तेंच्या घरा कडेन वचून तांकां पळयना कोणूच ना घरा कडेन. तांकां वॉटर पंप चालू केलो, कित्याक ही बाग लायला म्हणून तेंच्यांनी वॉटर पंपाची लायन घेतल्या. पूण ती चालू करपाक तेजी आवय एकलीच आसली घरा कडेन. आणि हे जे उजो लागला ते पालोवपाक तुमी आतां पायप स्वताच्या घरांतले पायप यूज करता? हय, ते हे केलें. पूण कितें जालें, हो उजो वाडल्या उपरांत ते पायप लायन मदींच हे जालें, जळोन गेली. हां. नमस्कार, हांव सद्या आसा कारापूर सरवण कोळम हांगासर. आनी हाजे फाटसून तुमी पळयता आसतले की उजो लागून काजीची झाडां जी रोपटां लायिल्ली व्हडली जाल्ली, काजी लागपाकूय स्टार्ट जाल्ले. आनी जेन्ना आतां 1:30च्या सुमार अशें कळटा की म्हायती फुडें येता की दनपारच्या टायमार बरो उजो लागलो आनी उज्यान हे सगळे जे रोपटे आसले ते जळोन गेल्ले. सुमार 2.5 लाखाचें नुकसाण हांगासर जाल्लें. सायडीक प्लॉटिंग करपाचें काम चालू आसा आनी त्या हितूनसून कोणी तरी उजो लायलो आनी ते उजो फुडें वाऱ्यान फुडें वतात रावलो आनी हांगासर जे काजूची बागायत जी आसली ती बागायत जळोन गेली. हांगासून इतकी वर्सां जाली मेहनत करता जे काजू बागायतदार जे आसात, बागायतदारकार, तेंचे 2.5 लाख सुमार नुकसाण जाल्लें. हाच्या प्रमाणे उजो लागला सगळे आजुनूय पालयता, ते स्वता आपूण हांगा येवन पालयता. फायर ब्रिगेडची तशी मदत मेळ्ळी, पण अडचणी ती रस्त्याची आनी हांगासर उदक पावपाक मुश्कील आसल्या कारणान तेंचें सुद्दां सहकार्य थोड्या प्रमाण मेळ्ळें. पण ते आपल्या स्वताच्या पायपलायनासून जे बागायतदार ते प्रयत्न करून सगळीं झाडां वाचोवपाचो प्रयत्न करीत आसात, तशें उजोय पालोवपाचो प्रयत्न करतात. फुडें खातीर सदांच कामेळ.